ओमकार हत्ती वट्ट 63 दिसा उपरांत महाराष्ट्रांतल्यान परतून गोंयांत आयला। पत्रादेवी उपरांत ओमकार हत्तीन तोरशा वाठारांत प्रवेश केल्लो। त्या उपरांत ताणें उगव्या वाठारांत प्रवेश करून धुमाकूळ घातलो। केळी, कवाते तशेंच पार्क केल्ल्या गाडयांचेय लुकसाण केला। पावसात तर पिकावळीची नाशाडी जाल्याच। आता अळसाणे, मिरसांगो आदी रोयिल्ली पिकावळय ओमकार हत्यान नाशाडी करत म्हणून थळाव्यांनी भंय उक्तायला। सरकार हत्ती काय मनीस बळी वचपाचे वाट पळयतात। प्राण्या खातीर लोकांनी कायदो हातांत घेवचे पयलीं सरकारान उपाय काडचो। आमची सगळी मेहनत मातये भरवण जावपाक दिवची न्हू, अशी मागणी थळाव्यांनी केला। गेल्लो ओमकार आनी कितें केलें तुमची लुकसाणी? ओमकार म्हाका दिसता राती धांक सॉरी 1-2 असो येयला राती मोठे रातीर कळोंक ना। ते आमच्या शेजाऱ्याच्या घरा फाटल्यान येयलो ते सायडीन दोंगरांतल्यान आनी देंवलो। मदीं आमचो व्हडलो पाट म्हणून आहा व्हाळ व्हडलो तो क्रॉस करून येयला आनी आमची केळी माडी उडयले आनी गणपती विसर्जनाची वाट आसा थंयच्यान तो देंवलो आनी उगव्या सायडीन दुसरी वाट आसा थंयच्यान भायर सरलो आनी उगव्या तेंच्यान लॉस करीत गेला तो। काल खंयच्यान येयला आसतलो? तामोशे सायटीसून? म्हाका दिसता तोरशाच्यान वयल्यान दोंगरांतल्यान तो मसून रोडान नाल्यार येयलो आसतलो तसो तो। ओके। आनी फाटीं जी तुमची लुकसाणी जाल्ली ती कितें दिले लुकसाणी? अजून कांयच ना। अजून कांयच ना। आतां कितली जाल्या आसतली अंदाज लुकसाण? काय कळना अजून कोणाची कितें जालें कळना। पूण इलाज कोण फॉरेस्ट किंवा हे एग्रीकल्चर कोण ना न्हू? ओके, थँक्यू। आनी एक सांगूंकशें दिसता सरकारान हेचेर बेगिनले बेगीन एक्शन घेवन कितें तरी करचें, कित्याक पावसांतले शेत जायना ते ह्या दिसांनी जाता। लोकांनी ऑलरेडी घातलेले आहात मिरसांगांचे रोपटे, भाताचे बियाणे, आनी कितें कितें भाजी घातल्या चवळी बीन घातलेले आसा। ते म्हाका म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा, पर्सनल रिक्वेस्ट, हांव शेतकरी आहा, हात जोडून एक विनंती करता सरकाराक हेचेर बेगितले बेगीन एक्शन घेवन हत्तीची खंय तरी एक सोय करची। जवळ जवळ हे बघ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कवाते 9 कवात्याची परिस्थिती कशी झाली तुमका दिसतात ते उभे आहात आता ॲट प्रेझेंट। पण तेणी काय केला, जवळजवळ रात्री 2:30 ते 3 हो प्रकार झालो। सकैलसून इलो तो आणि तेणी एक्झॅक्ट काय केला, जे सुयो आहोत जी सुई चलता म्हणजे जे कवात्याचो तो एक ह्या थंय कवात्याची हे जावप ते सुयोत काढून उडयले। सुयो काडटुकच आता मेन प्रश्न कसो झालो, तुम्ही म्हणटले कवाते तशेच आहात मरे, तेका काय अर्थ ना, सुई गेली म्हणजे कवातो सोंपलो। मेजर प्रश्न खंयचो, कवात्याक जाल्ली 5 वर्सां, 5 वर्साची मेहनत माती मोल झाली। परत आता हे इम्प्लिमेंट करा म्हणजे दुसरो कवातो लावा म्हणजे परत फाटी 5 वर्सां वयतली आणि आमची 5 वर्सां वाटतली म्हणजे मेहनत कोणी करप। आणि आता भुरगे चडशे मेहनत करतले काय एज्युकेशन बघतले, हो मुख्य प्रश्न आहा। आणि दुसरे कशें आहा, हो विषय आता मदत करूंक जाय असो माझो कोणी सरकारान काय दिवंक जाय अशी माझी हेचेर काय दियेना आणि म्हाका गरजय ना माझ्याक विचारशें जाल्यार। पण अशें हे आनी कोणाचें नुकसाण जावचें न्हू, जेणे करून जे गरीब शापद आहा उदरनिर्वाह हेचेरच आहा तेंचे हे जावचें न्हू अशें माझें ठाम मत आहा। आणि सरकारान म्हाका दिसता हेचेर हत्तीचेर हे करपाक ही एक उपाय योजना करूंक जाय, नाजाल्यार हो धुडगूस घालतलो आणि आता झाडाची हानी जाली, भविष्यात माणसाची जर हानी झाली जाल्यार हेच्या सारख्या मगे आणि हे उरचो ना। 2 सुमार घरान म्हणजे आमचो पप्पा आसलो तो न्हिदलेलो, तो काय आवाज येता म्हण तो भायर येवन ताका दिसला की गाडी कोण तरी गाडी आमचो चुलत भावा त्याची एक गाडी पार्क केल्ली आसली, ती कोण तरी उखलता आनी आपटता, कोण तो कळना म्हणटकीर तेणी म्हाका उठयलो। आमी भायर येवन पळयता जाल्यार हत्ती मोठो हत्ती उबो आसा आनी तो उखलता गाडी आनी आपटता, डॅमेज केला तेची गाडी। म्हाजी गाडी आसली ती बी तेणी डॅमेज केल्या आणि एक आमचो गांवचो आमचोच एक नेबर आहा तेची गाडी पयली तेणी डॅमेज केली एक। आणि त्याशिवाय कवाथ आमचो आसा, लोकांचे कवाथे उडयले, फुडें लोकांचे परत उडयले। म्हणजे तो तोरशा गांवांत आसलेलो, तोरशाच्यान तो राती तामोशा पावलो, तामोशाच्यान तो कडशी नदी जी आमची आसा न्हंय ती क्रॉस करून सकयल एक्चुअली पुलीस आसा त्यांची नाकाबंदी चालू आसलेली। हांव लेट येयल्लो तेन्ना ती नाकाबंदीक पुलीस आसलेले पण तांकां तो दिसोंक ना, मातसो सकयल्यान येयलो तो। आणि ही जी मच्छन एक आमची पायवाट आसा आणि मदीं फुडें रस्तो आसा, त्या सरळ मार्गान तो जे कितें वाटेक ताका त्रासदायक दिसता ते उडयले। आणि म्हाका दिसता गाडये पळोवन तो डिस्टर्ब जाता असो दिसता, कारण ज्या अर्थी तो हांगासर हें करतालो
त्या प्रमाणे म्हाका दिसता की ताका व्हायट कलर तो रेड कलर त्यातून तो खंय तरी मातसो हें जालो डिस्टर्ब जालो आनी ताका लागून तेणी ते डॅमेज केले आनी भायर सरून जेन्ना आमी ताका म्हणजे लोक काळोख रातचो वेळ न्हय सो हांवें पर्सनली जेन्ना ताका म्हणजे हें केलो धांवडायलो तेन्ना तो गेलो फुडें म्हणजे आंगार बीन तसो येवंक ना म्हणजे मनशाक वायलण जायना तो पूण वेहिकलाक कित्या खातीर तरी तो डिस्टर्ब जाता बेकायदेशीर वायू उत्खनना खातीर लोकांनी कायदो हातीन घेतलो तसोच खंय तरी आतां प्राण्यां खातीरय लोक कायदो हातीन घेतले आनी त्या प्राण्याचोय बाबड्याचो जीव वचत अशी गोश्ट जावपाक जायना हेच्या खातीर तेंच्यांनी दखल घेवप अत्यंत गरजेचें आसा आमचे आमदार आसात तांच्याय नजरेक आमी हे गोश्टी हाडून दितले तांच्यांनी हेचेर दखल घेवपाकूच जाय कारण लोकांक हांगासर त्रास जावपाक लागलेलो आसा आनी लोकप्रतिनिधी म्हणून आमी बी आतां खूब वेळ तोंड बंद करून रावंक शकनात आमकांय लोकांचो विशय हो मांडचोच पडटलो आनी ताका लागून जो पर्यंत हेचो निर्णय जायना तो पर्यंत आमकां हें अशें उलोवचें पडटलें गरज पडली जाल्यार लोकां बरोबर आमकां रस्त्यारूय देंवचें पडटलें आमची ती तयारी आसता गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर.